लोकसभे खातीर भाजपाचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार नरेंद्र सावयकाराची मुरगांव तालुक्यात जाहीर सभा जाली। जाहीर सभेक अभिनेत्री ईशा कोप्पीकराक प्रचार करपा खातीर हाडिल्ली, मात तांणी 2च उतरांनी आपल्या प्रचाराचें भाशण सोंपयलें। अभिनेत्री कोप्पीकरान आपल्या भाशणाच्या सुरवातीक मनोहर पर्रीकाराची तोखणाय केली। उपरांत परत एक फावट नरेंद्र मोदीचें सरकार सत्तेचेर हाडपा खातीर दक्षिण गोंयच्या ह्या नरेंद्र सावयकाराक वेंचून लोकसभेत धाडपाची विनवणी लोकां कडेन केली। It is all our responsibility how we take this nation forward by understanding, learning and imbibing the teachings and the work of our leaders. मोदी जी के बारे में उनका नेतृत्व यही कहता है कि देश बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे। आप सब लोग अगर चाहते हो कि आपका देश सुरक्षित, सुशिक्षित और विकसित, प्रोग्रेसिव, डेवलप्ड नेशन कहा जाए, तो आप सब लोग मोदी सरकार को एक बार फिर ले आए। आपने एक बार उनको ऑलरेडी आपका प्यार दिखाया है, विश्वास दिखाया है, एक बार फिर आप अपना प्यार और विश्वास दिखाइए और उस नरेंद्र जी को जिताने के लिए आप इस नरेंद्र जी को प्लीज जिताइए। भाजपाचो उमेदवार नरेंद्र सावयकाराच्या मुरगांवान जाल्ल्या सभेक व्हडा प्रमाणात लोक हजर आसले। लोकांची हजेरी पळोवन गोंयचो पंचायत खात्याचो मंत्री माविन गुदिन्होन नरेंद्र मोदीच्या सरकारान आतंकवाद्याचेर हल्लो करून देशांतल्या लोकांची मान उंच केल्या अशें सांगलें। मात माविन गुदिन्होन भाशण हिंदीन केल्ल्यान गोंयचो मंत्री गोंयकारां कडेन हिंदीन कित्याक उलयता हो प्रश्न उपरसला। तुमीच पळयात माविनाचें भाशण। जब मुंबई अटैक हुआ था, क्या इस भारत इतना बड़ा देश होने के बावजूद हमारा क्या रिस्पॉन्स रहा था? जब हर नागरिक एकदम गुस्से से बात करके उसका खून एकदम गर्म हो रहा था, क्यों हम कुछ नहीं कर पाए? क्यों हम लोग क्यों ये कुछ नहीं कर पाए? क्यों हमारे पास ऐसा लीडरशिप, ऐसा नेतृत्व नहीं था? लेकिन आज जब उरी में अटैक हुआ, सबसे पहले जो हमारा ही गोवा का बेटा मनोहर पर्रीकर जब डिफेंस मिनिस्टर रहा, पहली बार इस देश ने सर्जिकल अटैक करके दिखाया, इस देश का ताकत दिखाया और दिखाया कि अगर बुरे आंख से इस हमारे देश को अपना पड़ोस लोग से देखेगा तो उसका क्या हाल होने वाला है। और इसके साथ साथ फिर भी जो बेशर्म रहता है, जो शर्म ही नहीं रहता है, जो हमारे इनोसेंट लोगों का जान लेने का, जब 40 हमारे नौजवान लोगों का जान लिया गया कश्मीर में, हमने, हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे पूरा फौज को सब अलर्ट करके एयरफोर्स लोगों को अक्रॉस द बॉर्डर घुस के वही आतंकवादियों को मार के दिखाया, इस देश का ताकत दिखाया। मुरगांवान जाल्ल्या भाजपाच्या सभेक माचेर उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार, मंत्री मिलिंद नायक, आमदार आलिना साल्ढाणा, नरेंद्र सावयकार आनी हेर माचेर आसलीं। तांची उलोवपां जालें। गोंयचे मीन खणी हांव लोकसभेन वेंचून गेल्या उपरांत सुटावे करपा खातीर वावुरतलों अशें आश्वासन नरेंद्र सावयकारान दिलां। केंद्र सरकार आसत आनी गोंय सरकार आसत, आमी दोनी सरकारां ही सरकारां हातूंतल्यान मार्ग काडपाचो आनी मायनिंग चालू करपाचो आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसा आनी आमकां विश्वास दिता की भारतीय जनता पार्टीचो हो सरकार केंद्रांतलो आनी गोंयचो, जावं आयज आमचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा, केंद्रांत नरेंद्र मोदीचो सरकार जातलो आनी तुमचो सगळ्यांचो प्रतिनिधी म्हणून जेन्ना हांव लोकसभेन वतलो तेन्ना हे मायनिंग निश्चितपणान चालू जातले हें हांव उतर तुमकां सगळ्यांक दिता। तें चालू जाल्या उपरांत मायनिंगाचेर डिपेंडंट आशिल्ले लोक, तेचेर डिपेंडंट आशिल्ल्यो संस्था निश्चितपणान उरतल्यो। आयज एमपीटी बंद करपाचो भंय कांय जाण घालतात। एमपीटी बंद जावची ना, हांव तुमकां सांगता एमपीटी बंद जावची ना, कारण हांगासरल्या जनतेचो पूर्ण हांगासरले कितलेशेच लोक जे आसात ते एमपीटीचेर अवलंबून आसात। ही एमपीटी थोडे जाण हांगासरल्यान प्रदूषणाचो, पोल्युशनाचो इशू काडटा। जेन्ना विकास जाता तेन्ना विकासा भितर लोकांचे लायव्हलीहूड, लोकांची नोकरी, ती इन्स्टिट्यूशन ही रावप गरजेचें आसा, पूण त्याच बरोबर जर पोल्युशन जाता आसत जाल्यार ते पोल्युशनय कमी करपाची गरज आसा आनी हेचे भितरलो एक सुवर्ण मध्य काढून
दोन्ही गजाली व्यवस्थितपणान कशो जातल्यो हेचे कडेन पळोवपाचें दृश्टिकोन आसा.